गीत घेऊया पेज नंबर 10 A21. नवे गीत वाचून गाया परमेश्वराक वगडा शेकान शेक प्रेम मेवूर देवाक सोद गीतां गायात परमेश्वराच्या मानाक गीतां गायून नागोडात वयर काडत नांव देवाचें परगोटत दारोर ताचें. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. आयच्या ह्या मिसा बलिदानान खेरीत भाशेन मिसेस रोजा आनी फ्रांसिस्को कोस्ता हांचे इंतेन सवा पासत मागुया. आपल्या काजाराचे 30 वर्सां आयज ती समारंभतात. देवाची कृपा आनी आशिर्वाद सदांच तांचेर आसूं. देवाच्या उतरा प्रमाणे सदांच आपलें जिवीत फुडें व्हरूं म्हूण तेंचे पासत ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणींनो, आयच्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पर देव आमकां सदांच आपल्या उजवाडान हाडूंक म्हूण आमकां सोदता. पूण बरेच फावट आमच्या जिवितान आमकां आमच्या मनान आमच्या काळजान ज्यो चिंतना येतात ते वरवीं आमी फुडें म्हूण वेता आनी त्याच प्रमाणे आमी पातकांनी म्हूण पडटा आनी मागीर आमकां एके भाशेन दूख शें दिश्टी पडटा. कित्याक म्हूण हांवें हे वाटेन चल्लो आनी कित्याक म्हूण हांव जाणा आसतना पूण बऱ्या मार्गान कित्याक म्हूण वचोंक ना. पूण तरी पूण सर्वेस्पर देव आमची काळजां पळोवन आमकां परतून आपल्या गोपान म्हूण घेता. तर म्हज्या भावा भयणींनो, आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या मनान आमच्या काळजान ज्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया, हांव पातकी सर्वपदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत भागवीन सदा साकर मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आपल्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तूं भावार्थाचें जिवीत खालतेकायेन आमकां व्हडवीकपणान व्हरताय आनी बरे मनशाचें सासणीक सूख तुवें उदारपणान भासायलाय. त्या सुखाभरीत जिविताचे भरतेन आमचे ताळणेंतली काळजां दादोशी कर. ही आमी खालतिकायेन विनंतीन दयेन आयकून घे म्हूण तुज्या लागीं मागता. आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवाचें उतर शिंपडटलें आनी वाडटलें. आपलें काम संपयतच बार्नबास आनी सावलू जेरुसल्याक धांवन पडटले आनी तांणी आपणा बरोबर मार्को म्हणलेल्या जुवांवाक हाडलो. अंतिओकेचे पवित्र सोबेन प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते बार्नबास, कालो म्हणलेलो सिमांव, सिरेनेचो लुसियस, हेरोद, उपराजाच्या भुरग्यापणाचो इश्ट मानेयन आनी सावलू.
एका दिसा ते सर्वेस्पराक बसताले आनी उपास करताले तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांवें तांकां आपयल्यात त्या खेरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशींत काडात. तेन्ना उपास आनी मागणी करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे भाशेन पवित्र आत्म्यान तांकां पाठयतच ते दोगूय सेल्युसियेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून सिप्रूस जुंवेची वाट तांणी धरली. सालामिसाक पावतच ते देंवले आनी थंय तांणी जुदेवांच्या देवस्थानांनी देवाचें उतर परगटलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक जोय. कृपा खोद देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सर्वंडार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. सर्वेस्पराक जोय. राष्ट्रां मुरगुटूं संतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय प्रमाणें जोडटी कोत्ताय. निती प्रमाणें कोत्ताय पोरसांची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. सर्वेस्पराक जोय. राष्ट्रां तुका वाखाणूं देवा. सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूं. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. सर्वेस्पराक जोय. उद्गाराक उबीं रावया. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव कोता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांत जोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून व्हडल्यान म्हणलें, म्हजेर विश्वास ठेवता तो म्हजेरूच न्हय, बगोर म्हाका धाडला ताचेर विश्वास ठेवता. आनी म्हाका धाडला तो म्हाका पळयता, ताका पळयता. हांव संवसारांत उजवाड कसो आयला, देखून म्हजेर विश्वास दवरतात तो काळोखान उरचो ना. कोणूय म्हजी उतरां आयकल्यात आसतना ती पाळिना जाल्यार हांव ताचेर खास्तीचें फर्माण मारिना, कित्याक संवसाराचेर खास्तीचें फर्माण मारूंक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें तारण करूंक हांव आयला. म्हाका लेखिनान आनी म्हजी उतरां मानून घेयनान ताची मनसुबी करतलो कोण एकलो आसा. जे उतर हांव उलयलां तेच निमाण्या दिसा ताची मनसुबी करतलो, कित्याक म्हजेच अस्तंगी हांव उलोवंक ना, बगोर हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें तें म्हाका धाडला त्या बापान म्हाका फरमायलां. आनी ताचो हुकूम सासणाचें जिवीत म्हूण हांव जाणो. देखून हांव उलयतां जाल्यार जे बापान म्हाका सांगलां तितलेंच हांव उलयतां.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, आयच्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, पयले वाचपा वरवीं जण एकल्याक सर्वेस्पोर देवान जे कर्तव्य दिल्ले आसा ते आमी जर पाळिना आनी करिना तर आमी खरेंच देवाचे दिल्ले उतर आमी आमच्या जिवितान मानून म्हूण दवरिना. देवान आमकां सगळ्यांक एक एक कर्तव्य दिल्ले आसात. एक क्रिस्ती भावार्थी म्हूण आमी जर देवाचे उतर ह्या संवसारान आख्ख्या संवसारान दुसऱ्यांक दाखोवन म्हूण दिना आमच्या जिविता वरवीं तर कितें फायदो. म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, जेजू क्रिस्त जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड, आनी होच उजवाड जर आमकां आमच्या जिवितान दवरूंक म्हूण जावं तर ताची उतरां सदांच आमी पाळूंक म्हूण जाय. आनी ती उतरां आमकां पवित्र पुस्तका वरवीं आमकां सदांच देवाचे उतर आनी जेजू क्रिस्ताचें जिवीत कशे भाशेन आमचें जिवीत करूंक आमी जाय तें आमकां दाखोवन म्हूण दिता. पूण जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचिनासतना म्हूण रावता, पूण मागणें करता आनी मागणे वरवीं ते उतरांचेर भावार्थ आनी विश्वास म्हूण दवरिना तर आमचे मनान ज्यो चिंतना येतात ते वरवीं आमी बरेच फावट फुडें वेता आनी पातकांनी म्हूण पडटा. आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू आमकां दाखोवन म्हूण दिता. जो उजवाड ह्या संवसारान सुरवाते पासून देवान म्हूण रचलो तोच उजवाड आमचे मदेकात आसा. जेजू क्रिस्त मिसान जेन्ना आमी वांटो घेता तो आमचे मनान, आमच्या काळजान, आमच्या जिवितान येता आनी त्या उजवाडा वरवीं आमकां सदांच मार्गदर्शन दीत म्हूण आसा. पूण तरी पूण आमी कित्याक म्हूण आमची वाट चुकता तेचेर आमी नियाळूंक म्हूण जाय. तर म्हज्या भावा भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेत आसतना सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवन त्या उतरा प्रमाणे फुडें वचून दुसऱ्यांक तीच शिकवण दिवंक आमी फावो जावं म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. तशेंच आख्खे संवसारा पासत मागणें म्हूण करुया. सर पदवीदारा आनी काकुस्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवळायेन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पिडा निरंतर लोकांक येवंक आनी हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. आमकां हे मेळ्ळले वॅक्सिना वरवीं आमकां ताची कृपा आनी आशिर्वाद दी. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 31 C9. म्हज्या भाव भयणींनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, ह्या बलिदानान आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोळी कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेतला. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकल्याच अगणीत देव संभान वांटो दिताय.
जशें आमी तुका खरेपणान वळखूंक पावल्यो तशेंच आमचे जिणेंत तुजे खऱ्या भुरग्यांची चाळ सांबाळूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आमी वाखाणची, होरत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जाल्लो आमच्या पासकांचो बळी. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकांचो लांब युग संपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत, पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारुरतले, हे म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटया. सोम्याची सुतुचे मरण आमी समोरता, तुझे बोलो जीवन म्हूण आमी परगटा, तुज्या येण्याक आमी यात्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागवेन झुजे, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता,
तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता, तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पोतली आनी महिमा तुशीच सासतांच्या सासतांक. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट कर आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटून सांबाळ. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काढता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया, पेज नंबर 64, D32. Yeru deni
प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलाय. आमच्या आदल्या पातकी चाळीन पाठ करूंक तुवें आमकां दिल्ले नवे जिविताची चाळ सांबाळून आमकां बळ दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तुजे पुतान जेजूचे नांवी. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर, जेजूचे मोगान तुजे काळीज सगळेच लासतले. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर पुरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमच्या उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणता. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. गीत घेवया पेज नंबर 204 T5.